वेगळे दोन प्रकार असतात, एक प्रॉपर इगल्स आणि एका म्हणतात ते दुसरं म्हणतात तो काईट. कळलं न्ही? तेतून अजूनही असतात बदल बिदल भरपूर असतात. हो तुमचे सारखे बदल ताका लेसर विस्लिंग टील म्हणतात किंवा डक म्हणतात. आणि हो इग्रेट कितें इग्रेट हातूनही भरपूर प्रकार आहात. ओके बघायनी भरपूर प्रकार आहात. ओके एबिलिटीज अँड बिहेवियर ऑफ बर्ड्स. आता पक्षी उडटा सगळे उडटा चढ आसा न्ही आणि तांकां पाखां तशी दिल्ली गेली ना, बट तांच्याकडे दुसरी एबिलिटी आसा की तेंची चोच बरी स्ट्रॉंग आसता, पांय बरे स्ट्रॉंग आसता, सो तांकां उडोवन कितें खावपाक धरपाची गरज ना. दे कॅन किल समवन विथ देयर लेग ऑर द बीक. कळ्ळें न्हू? ओके नेक्स्ट इज मायग्रेशन. मायग्रेशन म्हटल्यार कितें? करेक्ट, मुव्हिंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. फक्त मनीस करता काय पक्षी करतात खबर आसा तुका? आमी म्हणटालो भायलो पक्षी येयला म्हणून, जेन्ना बरो तितलो व्हडलो दिसता की भायलो येयला दिसता तर म्हणटा न्ही. ओके सो 40% ऑफ द वर्ल्ड्स बर्ड आर मायग्रेटिंग. ओके ए रा रे तबो तबो करू नका आवाज. पक्षी उडलो जाल्यार फुडल्याक दिसतो ना, पयलीं सांगता उडलो ना ना आसा वयर वचता तुम्ही पळयतात गोंयकारपण, गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.